वागातोरांतले नामनेचे डब्ल्यू हॉटेल गोयच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावेल्यान सील केले। अनधिकृत कामावेल्यान थळावे पंचायत बीडीओ आणि थळावे पोलीस अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली। उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा उपरांत अणजुणा दर्यादेगेवेले 175 वेपारी आस्थापना बंद करपाची शक्यताय आसा। गरजेचे बांदकाम परवाने, वेपार परवाने, व्यवसाय प्रमाणपत्रां नासतना ह्यो आस्थापना काम करतात हे कळटकीच न्यायालयान हो आदेश काढला। उच्च न्यायालयात अंजुना कायसवा बीच स्ट्रेचातली बेकायदेशीर आस्थापना बंद करपाचो आदेश दिला। दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी आणि नो डेव्हलपमेंट झोना भितर बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी सो मोटो याचिकेक जाप दितना गोंयच्या मुंबई उच्च न्यायालयात अंजुना कायसवा दर्यादेगेवेली 175 वेपारी आस्थापना बंद करपाचो निर्देश दिला। ही कृती योग्य कन्स्ट्रक्शन लायसन्स, ट्रेड लायसन्स आणि ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट नसताना काम करताली असे सोडून काढल्या उपरांत जाता। अंजुना पंचायत, बीडीओ आणि थळाव्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी ह्या कार्यावळीक आयज सील करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। फुडल्या 10 दिसां भितर पालक अहवाल सादर करपाचो आदेश न्यायालयान पंचायतीच्या आदी केल्ल्या यत्नाक लागून 100 बांदकामां मोडपाची आदेश दिल्लो। तशेंच अंजुना आणि वागातोर पट्टे भितरली 175 बांदावळी खातीर शोकेस नोटीस सुचोवणी आयिल्ली। कालच्यान बार्देश बीडीओ, अंजुना पुलीस तशेंच पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाचे कर्मचारी यांच्यानी काल 6 ते 7 अशी हॉटेलां, त्याचप्रमाणे जी नामांकित हॉटेलां आसात, दुक्की, आयवोरी, ओको ह्या सारखी हॉटेलां काल सील केली। आणि आयज त्याचप्रमाणे पंचायत व बीडीओ आणि थळाव्या पोलिसांनी वागातोरांतल्या नामनेचे डब्ल्यू हॉटेलांत आशिल्ली 30 स्ट्रक्चर जी तेतूंतली 18 स्ट्रक्चर जी आसा ती कायदेशीर कागदपत्र तपासून उरिल्ली 12 स्ट्रक्चर जी आसा ताची तपास करून सील करपा खातीर कारवाई केली। गरजेचे बांदकाम, वेपार, व्यवसाय प्रमाणपत्र नसताना ह्यो आस्थापना काम करतात हे कळटकच न्यायालयान ह्यो आदेश दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।